काणकोण पालिकेच्या कृपेन पुराय मार्केटात बुरशेपणाचो वावर चल्ला हे गोमंतक टीव्हीच्या कॅमेऱ्यान मुखार हाडिल्ले। त्या उपरांत आदले नगरसेवक शुभम कोमरपंतान ह्या मार्केटा संदर्भात हुस्को उक्तायला, तशेंच हो प्रश्न बेगोबेग तडीक लावपाची मागणी केल्या। सद्याक तुम्ही आयज हांगासर कित्याक पावले आणि हांगासर पावले उपरांत तुमकां कितें परिस्थिती दिश्टी पडली? काल दिवशी तुमचे मिडियाचेर एक न्यूज हायलायट जालो, हेंची परिस्थिती तेणी दाखयली आनी आयज हांव मुद्दम करून हांव तेंका मेळपाक म्हण येयलो, सत्यनारायणा पुजेक येयलो आनी तेंका मेळोय बीन तेंची डिफिकल्टी जाणून घेयल्यो। ज्यो सेम परिस्थिती आतां सुमारे 8-10 वर्सां जाली सेम परिस्थिती आहा, तेणी सांगून तकलीफ म्हणटा तरी आसतना तेजेर कांय एक्शन जायना। आतां तुमी पळोवंक शकता ओपन सगळी गार्बेज उडयल्लो आसा, तो व्हांवून तुगेलो पळय आख्ख्या शेतान वयता। ह्या सायडीच्यान ती घाण आहा ती तुगेल्या शेतान वयता, थोडे कडेन थंय किडी पडल्यो तश्योच आहा। ती म्हणटा एटलीस्ट आमकां 8 वर्सां आमी सुमारे सांगत आहा टॉयलेट ना म्हण आमकां, त्या टॉयलेटीचो अजून प्रबंध केलो ना। पूण जेन्ना आमी म्युन्सिपालिटी म्हणटा, म्युन्सिपालिटी आमी जेन्ना तुगेले कावन्सिलर जावं बाकीचे आहा ते बरे कडेन तुगेले बसता, एक एसी रुमान बसता, ऑफिसर एसी रुमान बसता आनी जेन्ना आमी वोट मारपी जो टॅक्स पेयर आहा तेमी म्युन्सिपालिटीक तुगेले पयशे भरता, तो मनीस आज खंय आहा? त्या मनशाक आमी खंयच्या अवस्थेन दवरलो आहा? पूण आमी सदांच म्हणप कितें, आमी मतां मागपा टायमारच तेंकां आमगे वोटर नाल्यार तेंची किंमत ना। ताका लागून हांव म्हणटा तेंकां मेळोन तेंकां सांगलें तुमकां एश्युरन्स दिता हांव की जाता तितले बेगीन ही घाण हांव काडपाक लायतलो। जे तुमची म्युन्सिपालिटी मार्केट आहा ते ऑलरेडी टेंडर जाल्ले आहा म्हूण सांगलेलें आहा आनी ते आतां म्हाका दिसता कोणाच्या तरी मंत्र्या बर्थडे दिसा तें इनॉग्रेशन करपा म्हण आयकलां। जावं कितें तरी फावंडेशन तेन्ना तरी धरूं, पूण बेगीचे बेगीन जावूं दी, ही आमची तुगेली काणकोणकारांची मागणी। पण तुम्ही हो विशय इन्स्ट्रक्टरा कडेन म्हणजे जो चीफ ऑफिसर आसा ताचे कडेन डिस्कशन बी केली काय कितें जाता? आयजच आमचो ताका आमचो एडमिनिस्ट्रेटर लाभलो आहा, त्या एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन हांवें फोन करून उलयलो, सर जाता तितलें तुमी बेगीन हेजेर एक्शन घेया। अदरवायज समज तुमचे आतां कॉपचे पडटा हेचेर ते बिल्डिंगेचे आतां सगळे ते कॉपचे पडटा, थंय वास येता तो वास घेवपाक न्ही, जाल्यार तेमी आमकां तुमी सेफ्टी प्रिकॉशन म्हणून तुमी कितें हें केलां? अदरवायज तुमी तेंका बेगीनचे बेगीन तुगेलो खंय भायर जाल्यार भायर शिफ्ट करचो, पत्री घालून कितें तरी करा, पूण तेंका ह्या हितून अवस्थेन बसयनाका। तेणी म्हाका सांगलां आपूण जाता तितले बेगीन तुगेलो फाल्यांच्यान आपूण निवळ करपाक स्टार्ट करतलो आनी तेंका खंय आहा ते आपूण सेटल करतलो। जेन्ना काणकोणच्या बुरशा मार्केटाचो विशय उक्ताड्यार आयलो त्या वेळाचेर ह्याच पालिकेचे माजी नगरसेवक शुभम कोमरपंत हाणें घटनास्थळी भेट दिली। त्याच बरोबर ताणें सांगलें की आपणें म्युन्सिपालिटीच्या कांय कर्मचाऱ्यां कडेन खंय उलयलो, पूण हो विशय खंय बेगिनान बेगीन तांच्या फाटी लागून जाग्यार घालून घेतलो अशें ताणें सांगलें खरें। पूण हाजेर प्रतिक्रिया दिता आसतना ताणें म्हटलें की हे जे लोक आसात जे निवळ करपाचे किंवा जबाबदारी आसा तांची तकली सारकी चलता काय कितें। त्याच बरोबर नुस्त्या मार्केटाक जे नुस्तें विकपी बायलो आसात तांच्यांनी एक कार्यक्रम आयोजीत केलो, त्या कार्यक्रमाच्या बऱ्याचशा माजी नगरसेवकांक तांच्यांनी आमंत्रण दिल्लें। त्या वेळाचेर एकूय कोण माजी नगरसेवक आनी आजीय आयलो ना, ताका लागून ताणें म्हटलें की हे जे लोक नुस्तें विकपी आसा ते फक्त टॅक्स पेयरच आसा, तांकां कोणूच किंमत दिना आनी ही किंमत आमकां तयार करची पडटली आनी येणाऱ्या काळान आमकां गंभीर्यान विचार करचो पडटलो अशा पद्दतीन ताणें येणाऱ्या इलेक्शनाचे काय आपली पार्श्वभूमी अंदाज व्यक्त केलो।